12वो भाग चीनाक वचपाची तयारी। सगळ्यांक नमस्कार। आमच्या आदल्या भागांनी आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांनी केल्ल्या महत्वाच्या योगदानाचो अभ्यास केलो। आयज आमी शावेराच्या आनीक एका जिविताच्या खिणाचेर खोलायेन पावतात। चीनान आपले मिसांव वाडोवपाची ताची तयारी, ताच्या येवजण्यांचेर, आव्हानांचेर आनी हे साकार करपाक ताका मेळ्ळले आडमेळींचेर लक्ष केंद्रीत करप। शावेराची चीनांत विस्तार करपाची येवजण। चीना ताच्या मिसांवाच्या उमेदीन त्या काळांतले व्हड आनी प्रभावी साम्राज्य आशिल्ल्यान चीनांत आपले मिसांव वाडोवपाची खोर इच्छा आशिल्ली। नव्या प्रदेशांनी आनी समाजांत क्रिस्तांव धर्माची वळख करून दिवप ही ताची म्हत्वाची येवजण आसलोली। चीना खातीर तयारी आनी उमेद। शावेरान चीनांतल्या मिसांवाची आध्यात्मीक आनी लॉजिस्टिकाच्या नदरेन मेहनतीन तयारी केली। क्रिस्तांव भावांत शिंपडावपाचो ताचो अखंड निर्धार आनी खोलायेन वचनबद्धताय ताका हे नवे आव्हान घेवपाक प्रेरीत करताली। संस्कृतीक आनी भाशीक आव्हानां। चीनी संस्कृताय आनी भाशेन भयानक आव्हानां मांडली। शावेराक भाशीक आडमेळी आनी संस्कृतीक गुंतगुंतांक तोंड दिवचें पडलें, जी ताणें आदीं भेट दिल्ल्या प्रदेशां परस स्पश्टपणान पावोवपाक भाशेची आडखळ म्हत्वाची आडखळ आसलोली। राजकीय आनी भौगोलीक आडमेळी। चीनाच्या व्हड साम्राज्यान भोंवपाक भौगोलीक आनी राजकीय आव्हानां निर्माण जालीं। देशाची आनी ताच्या विंगड प्रदेशाची विशालताय, साम्राज्यवादी राजकीय रचनाक हांचे वांगडाच देशभर क्रिस्तांवांची उपस्थिती पावोवपाक आनी स्थापन करपाक आडमेळी निर्माण जाल्यो। प्रतिकार आनी विरोध। शावेराक वेगवेगळ्या वाटांनी प्रतिकार आनी विरोध जालो। मुखेलपणान कन्फ्युशियस आनी ताओवादांत रुजलेल्या धर्मीक समजुतीक लागून क्रिस्तांव धर्माक मान्यताय मेळपाक आव्हानां निर्माण जालीं। ताका लागून चीनी समाजांत घुसपाक कठीण जालें। संपर्क आनी जाळ्यांचो उणाव। चीनांत स्थापन जाल्ली जाळे आनी संपर्क नाशिल्ल्यान शावेराची क्षमता आडखळ जाली ह्या वाठारांत पावल दवरपाक। अपरिचीत आनी पयसुल्या भुमियेंत संबंद उबारपाक कठीण काम म्हूण सिद्ध जालें। शावेराची लवचीकता आनी नदर। आडमेळी आसून लेगीत शावेर लवचीक उरलो आनी चीनांत क्रिस्तांव धर्म हाडोवच्या आपल्या दृश्टिकोनाचो दायज शावेराचे चीनांतले प्रत्यक्ष मिसांव ताच्या जिवितांत साकार जालें ना, पूण ताच्या येवजण्यांनी आनी तयारेनी फुडल्या यत्नांक बुन्याद घाली। चीनांत क्रिस्तांव मिसांव वाडोवपाची ताची नदर उपरांतल्या मिशनऱ्यांक आनी देशांतल्या क्रिस्तांव यत्नांक प्रेरणा मेवली। सान फ्रांसीस शावेर हाणें चीनाची तयारी केल्ल्यान ताच्या मिसांवाच्या वावरांत एक खास भाग जालो। ताका आव्हानां आनी आडमेळ्यो मेवल्यो तरी ताच्या अखंड निर्धारान चीनांतल्या फुडाऱ्यांच्या क्रिस्तांव मिसांवाची बुन्याद घाली। त्या भुमयेर एक दायज सोडलो। ह्या एपिसोडा खातीर म्हज्या वांगडा आयलोल्या खातीर तुमचे उपकार। चीना खातीर शावेराचो येवजण्यो, क्रिस्तांव धर्माची विस्तारपाची आनी नव्या आव्हानात्मक प्रदेशांनी ताची उपस्थिती स्थापन करपाची ताची वचनबद्धताय दाखयता।